आमकां असेंब्लीन सीएमांनी सांगले की 20% गॅस कॉमर्शियल गॅस तुमकां प्रोविजन करतले म्हणून. पण आजपासून आमकां 0.5% सुद्दां आमकां गॅस अवेलेबिलिटी ना. आमी कितें करचें? आमी फुडें हॉटेल रेस्टॉरंट आमकां डिपेंडंट खूब आसा. आमकां लेबर आसा. लेबराक जेवण दिवपा जाय, लेबराक पगार दिवपा जाय. आमी हॉटेल केन्ना बंद करता, केन्ना चालू करता, केन्ना 50% आयटम आमी दवरता. केन्ना गॅस ना जाल्यार काम चलना, लेबर काम करपा आयकाना. अशे परिस्थितीन सीएमांनी आमकां कितें तरी प्रोविजन करून दिवचें म्हणून आमची मागणी. आमकां 0.5% सुद्दां गॅस येयना. म्हणटकीर आतां ही हॉटेल चलोवची इतले त्रास जावपा लागले की आतां आज ना फाल्यां बंद करपाची परिस्थिती. आनी भुरगे वच गांवांत म्हणल्यार आमकां पगार दिता काय ना, नाल्यार आमी वचना. अशें केल्यार आमी जगपाचें कशें? हेच प्रॉब्लेम जाले. आमकां 10 तारखेन एक बी सिलेंडर मेळून ना अजून. सगळे येवन चेकिंग केले आणि फोटो मारले घेऊन गेले. कांयच ना. भट्टी घायल्या 2-3 भट्टी घायल्या. आता आमचे हॉटेलांत टुरिस्ट रावता, हॉटेलार रावता, तांकां जेवण दिवपाक कांय ना. ते झगडी करून वयता परत. आमकां इलेक्शन जाल्यार प्रॉब्लेम जातले. तुमी कितें करून आतां गॅस डिक्लेअर करा. आमकां घरचें सिलेंडर हॉटेलां वापरपाक जाल्यार आमकां रेट पडटा. रेट पडल्यार आमी कितें करपाचें? आमकां दुसरो उपाय ना. आमगे कडेन लेबर आसता, लेबराक जेवण आनी कशें दिवचें? ते कितें सीएमा कडेन आमगे मागणी आसा. आमकां जाल्या बेगी हे कॉमर्शियल सिलेंडर एक कोणी सिलेंडर दिवपाक जाय. आमकां हॉटेलकारांक कनिश्ट एक तरी सिलेंडर प्रत्येक हॉटेलाक एक दिसा एक तरी सिलेंडर पावोवपाचें म्हणून ही आमची कडकडीत विनंती आमच्या प्रमोद सावंत सरकारा कडेन आसा. इफ समज तुमकां सिलेंडर मेळ्ळा तुमी हॉटेल बंद करपाचें कितें पांय हाडटले का? सध्या जर आमकां सिलेंडर जर मेळना जाल्यार आमकां आनी ऑप्शन कांय उरचें ना. आमी सगळे हॉटेल बंद करचे पडले.